पेडणे तुयेचें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हें त्या वेळावयलें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें अपत्य. 6 वर्सां आदीं जल्माक घातिल्ल्या ह्या सेंटरा विशीं ताणें बरी सपनाय पळयल्लीं. पूण नागरिकां खातीरची मुळावी अत्यावश्यक सेवा आशिल्ल्या ह्या भलायकी प्रकल्पाचें आदल्या मुख्यमंत्र्यान नॅशनल वेस्टेज अशें नामकरण केलां. भलायकीच्या मळार खूब मोठो वावर केल्ल्याचें भलायकी मंत्री दर एका कार्यावळींत वा पत्रकार परिशदेंत सांगत आसता. पूण गांवगिऱ्या वाठारांतली भलायकी सेवा पळयत जाल्यार नांव मोठें लक्षण खोटें अशींच अणभवाक येता. नियोजन नासलें काय बऱ्या कामांची कशी वाट लागता तें सरकारी प्रकल्पांतल्यान शिकचें. सरकारी काम 10 वर्सां थांब अशें जाणटे म्हणटात. तेचो अणभव सध्या पेडणे तुयेचें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाडून दिता. 52 कोटीची ही इमारत बांधलेली. 52 कोटीची इमारत खर्च म्हज्या बोल्सांतलो वचूंक ना. पूण म्हाका वायट दिसता कित्याक ती जर ज्या हेतून बांदलेली तो हेतू जर खऱ्या अर्थान साध्य जाल्लो. थंय 12 OPD आसात, 6 सॉफिस्टिकेटेड ऑपरेशन थिएटरां आसात. पेडणेंतल्या लोकांक मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो जावपाचो. आज बारीक सारीक गोश्टीक पेडणेंतल्या हॉस्पिटलांत गेलो पेशंटाक ताका फुटबॉल करून म्हापशां वता, म्हापशां साकून GMCत वता. त्या खातीर भितरली इक्विपमेंट्स ही सगळी घेवपाची आसात. खंयचे लॅबां सेट करूंक जाय, फर्निचर घेवंक जाय, हें घेवंक जाय, हें सरकारान करचें. पूण ज्या हॉस्पिटलाच्या 52 कोटी इमारतीचेर खर्च केल्यात ती इमारत 5 वर्सां पडून आसप इज अ नॅशनल वेस्टेज. आता माझ्या फाटल्यान दिसता ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे गव्हर्मेंटान तुयेन बांदला, नवें बांदला. फाटल्यान ढाचो बांदलेलो आसा. फाटल्या 6 वर्सां पयलीं ढाचो सगळो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी थंयच्यान फक्त फर्निशींग ना जाल्यार तेचेर पेंट मारप हेंच काम फक्त ह्या हेतूर जाता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार हेचेर आतां खर्च जवळ जवळ 57 कोटी 57 crores खर्च केला सरकारान आनी ही बिल्डींग अशीच पडून आसा. कारण ही जी बिल्डींग आसा तेचो युनीट लिंक वीथ आमचे GMC अशें आसलेलें. हांगा 8 OPDs आसा, OPDs केल्लेले आसा आनी बरी ऑपरेशनां बी हांगा जातली आसलेली. पण फाटली 5-7 वर्सां फक्त हांगासर फक्त फुटबॉल चालू आसा. येता हेल्थ मिनिस्टर येता म्हणटा ह्या डिसेंबरान करता, त्या मार्चान करता, त्या ऑक्टोबरान करता, पण प्रत्यक्षान अजून कांयच ना. ही बिल्डींग आतां कित्याक रावल्या ती कळना. ही बिल्डींग पार्सेकराच्या काळान जेन्ना CM पार्सेकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलेलो तेन्ना ही बिल्डींग आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून तेणें हे तेच्या तकलेंतल्यान सुचलेली ही कल्पना तेणेन हे काडले. पूण तेच्या उपरांत जे इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आसलें तें जायना. फाटलीं 6 वर्सां कामात चल्ल्यात, कसली ती कळपाकय मार्ग ना. सरकाराच्या हाताखाला विकास म्हण कोण तरी काम करता. तो हांगा गोगल गायेचे चालीन वावुरता. एंट्रन्स बंद केल्लो आहा आनी तेच्या सायडीच्यान एक बारीक पांयवाट कशी दवरलेली आसा. तेतूंतल्यान येता वयता ते सारकें हॉरिबल कंडिशन आसा. तशेंच हेच्या भायर ही माती उडयल्ली आसा. फाटल्यान दिसता सगळें माती उडयल्ली आसा. आतां ती कित्याक माती उडयल्या ती कळना. आनी कितें प्रोजेक्ट बी तेंचो आसा जाल्यार बी कळना. माती हाडून उडयल्ली आसा. एका सायडीन म्हाज्या फाटल्यान आतां ही दिसता ती टँक दिसता, उदकाची टँक. ही उदकाच्या टँकी कितलीशीं वर्सां तरी जाल्लेली म्हाका दिसता. ती बांदले आनी ती चालू केल्या ती थंयच्यानूच चालूच आसा आनी ती लोकांक सर्वीस दिता. पण तेचेर कितें तरी बाबा दुसरी टँक ही मोडून ही केन्नाय पडपाच्या हेतूर आसा, कंडिशनान आसा. आतां ती सरकार ती पडासर वाट पळयतलो जाल्यार म्हाका कांय कळना. आनी लोकांचें म्हणणें तशेंच आसा पडटकूच मागीर सरकाराक जाग येता अशें म्हणटा न्हय, तें कांय कमी दिसता. 52 कोटींच्या हेल्थ सेंटरात 16 पेशंट, 12 OPD, 6 ऑपरेशन थिएटरां, 2 डायलिसीस युनिट आणि फकत 3 स्टाफ आसात. फाटल्या 6 वर्सांतली ही कमाय. पूण हेतूर कोण कमी पडटा तो कळना. सरकार कमी पडटा काय लोकल MLAs कमी पडटा तो कळना. काय डिपार्टमेंट हेल्थ ते पडटा काय कळना. कारण हांगासर खूब एश्युरन्सां दिली गेली आनी हे जातले म्हूण सांगत आसा. पण आजून काय हांगासर कांयच जायना. आतां हांगासर एक डायलिसीस युनीट म्हणून सुरू केल्लेलो आसा. आतां हांव भितर वचून ते डायलिसीस युनीट सगळें पळोवन येयला. पण तेंचो डिमांड आसा की डायलिसीस युनीट
लोकांचो डिमांड आसा की मांद्रे आनी पेडण्यान जवळ जवळ खंय 16-17 पेशंट आसूं शकता एनरोल जाल्लेले आसा तितले, पण तांकां जर फॅसिलिटी दितलो जाल्यार हांगा डायलिसीस युनीट फक्त 2च आसा आनी थंयचे कामगार फक्त 3च आसा, एक डॉक्टर, नर्स आनी एक तांकां सर्वीस दिता आसली. पण अशा परिस्थितीन जर अशें जालें जाल्यार तेंचेरय ताण पडटा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी हे डायलिसीस युनीट वाडयले जाल्यार तरी डायलिसीस युनीट तरी जातले आसले सुरू. आणि आता ऐकूया आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक जाचे तकलेंतलो हो प्रकल्प हेल्थ सेंटर जे तरेन चालीक लागला तेचेर तोवूय नाराज आसा. जे इंटर्नशिपाक वता ते 3-3 म्हयन्या खातीर 25-25, 30-30 भुरगे ह्या संख्येन पास आवट दोतोर हांगा येवपाचे आनी एक बऱ्यो सुविधा मेळपाच्यो. हांव वेळोवेळी सांगत आसा, म्हाका अजुनूय दिसता म्हणजे थंय व्हरून 1-2 पेशंट डायलिसीसचे आसात येद्या हॉस्पिटलांत, ही दशा पळोवन नजर हांवें म्हाका मेळटा त्या वेळार मुख्यमंत्र्याक सांगलां. तुयेंच्यान कम्युनिटी हेल्थ सेंटरच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर.